नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। सांजे सावन खणीवेले मशिनाचो आवाज बंद, खणबंदी लागू, लीजा सरकारी प्रॉपर्टी, लीज वाठारांनी सुरक्षेची जबाबदारी मिनेरांची, त्रिमंत्री समितीचे रिव्ह्यू शिफारशीक मुख्यमंत्र्याचो बावटो। कसल्या येरादारी परस कोळशाची येरादारी प्रदूषणाक चढ जबाबदार, एनआयओन केलो मुरगांवच्या प्रदूषणाचो अभ्यास, कोळशाच्या वाठाराचे 100% कॉन्क्रिटायझेशनाची शिफारस। तेलका कथित बलात्काराच्या केशीन म्हापशा कोर्टान इन कॅमेरा ट्रायल सुरू, पीडित चलयेचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड, आरोपी तरुण तेजपालूय कोर्टान। बेकायदेशीर रेवे सारखेल्या मायनर मिनरलाचेर फक्त खण खातेच घालूंक शकता धाडींनी पुलिसांक मेतेर केल्ल्यान खंय नियंत्रणा परस भायले भायर गजाली जावंक लागल्यो चड। परवरे ते मेरशे जंक्शना मेरेन शारांनूय मेगा ट्रॅफिक ब्लॉक, सकाळी 4 वरां काम धंद्याक लोकांचे हाल, पुलाच्या स्लॅबाचे ट्रक ट्रॅफिकाक बादले, पणजे सिटी बसी थंड। पंधरा मार्चाची डेडलाईन जाली, गोंयान खणीचो निमाणो शटडाऊन, लीज वाठारांनी मीन काडप आनी बाकीचे वेव्हार बुधवारा सांजे सावन बंद। खण खात्यान लीज धारकांक खणीच्या वाठारांत सेक्युरिटीची व्यवस्था करूंक सांगल्या। खाते मदीं इन्स्पेक्शन करतले। मजगती मायनिंग बंदी आड रिव्ह्यू पिटिशन घालपाचेर सल्लागार त्रिमंत्री समितीचे शिफारसीक मुख्यमंत्री पर्रीकारान अमेरिकेंतल्यान मान्यताय दिली। 15 मार्च सांजे 7 वरांसावन सुप्रीम कोर्टाचो आदेश मानून लिजांच्या वाठारांनी गोंयचो खण वेव्हार पुराय बंद जालो। कॉन्ट्रॅक्टरांनी मशिनरी बंद केल्या, ट्रकवाल्यांचे ट्रकूय आसले तशे परत पार्क जाल्यात। बार्जवाले आनी हेर वेवसायिकांचे येणावळीचे साधन आता अनिश्चित काळ बंद। खण खात्यान लीज धारकांक तांच्या वाठारात सेक्युरिटी व्यवस्था करूंक सांगल्या। मायनिंग पिट्स आता सरकाराची प्रॉपर्टी, थंय दवरिल्ली सेक्युरिटी कमीत कमी 31 मार्च मेरेन दवरची म्हूण खात्यान अर्ज काडल्या। खाते खंय मदीं इन्स्पेक्शन करतले। त्रिमंत्री समितीन घेतिल्ल्या निर्णयाक मुख्यमंत्री पर्रीकारान अमेरिकेंतल्यान मान्यताय दिली। गोंय सरकारान मायनिंग बंदी आड सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका घालची म्हूण हे समितीन निर्णय घेतिल्लो। पर्रीकारान ताका बावटो दाखयला। मात मायनिंग बंदीक लागून जाल्ल्या लुकसाणीचो नियाळ घेवंक फक्त आमदारांक आस्पावन घेवपाचे समितीचे शिफारशीत पर्रीकारान दुरुस्ती सुचयल्या। तो म्हणटा, लुकसाणीचो रिपोर्ट करतना आमदारा बरोबर तज्ञांचो आस्पाव आसूंक जाय। इतले मजगती केंद्रीय मंत्री आनी गोंयचो बीजेपीचो प्रभारी नितीन गडकरी एमपीटीच्या जेटीच्या उक्तावणाक येतलो म्हूण खबर मेळ्ळ्या। सुत्रां सांगतात, नितीन गडकरी खंय मायनिंग डिपेंडंटांकूय मेळपाचो आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी। मुरगांव कोळशाची येरादारी प्रदूषणाचे मोठे कारण म्हूण पोल्युशनाचो अभ्यास सांगता। एनआयओच्या रिपोर्टा प्रमाण मीन येरादारी रेव चिऱ्यांच्या येरादारीन जितले प्रदूषण जाता ताचे परस मायज प्रदूषण कोळशाच्या येरादारीचे परिणाम भलायकेकूय भोगचे पडटात। कोळशाचे हँडलिंग करता त्या वाठाराचे 100% कॉन्क्रिटायझेशन करचे म्हूण एनआयओचो सल्लो। तशें केल्यार खंय एमपीडीच्या वाठारांत नितळसाण आनी प्रदूषण नियंत्रणान उरतले। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एमपीटीच्या वाठारांत पातळिल्ल्या कोळशाच्या कणांचेर स्टडी करूंक एनआयओची मजत मागिल्ली। एनआयओन एमपीटी वाठारांतल्या हवेच्या स्टेटसाचो अभ्यास केलो। फेब्रुवारी 2016 ते मे 2016 आनी नोव्हेंबर 2016 ते डिसेंबर 2016 मेरेन ही स्टडी जाली। रिपोर्टा प्रमाण चिरे, मीन, रेंव वा बाकीच्या येरादारी परस कोळशाक लागून जावपी प्रदूषण चड, खर आनी मारक। ताचे कारण कोळशाचे गुणधर्म। कोळसो रोकडो फुट्टा, ताची डेन्सिटी कमी आनी ताचे कण हवेत रोकडे उपतात। कोळशात 0.6 ते 1.5 मेरेनूच डेन्सिटी आशिल्ल्यान ते रोकडेच हवेत उबूंक शकतात। रोकडोच फुटिल्ल्यान कोळशाचो धुल्लोय पातळटा। कमी डेन्सिटीक लागून 10 ते 30 मायक्रॉन मेरेनचे कोळशाचे कण कमी वाऱ्याचेर बसून उडटात। ग्रे आनी काळ्या कोळशाचे कण पर्यावरणाकूय बादतात। गोंयांत तापमान मातशें उश्ण, ताका लागून मारिल्लें उदकूय रोखडेंच सुकता आनी आर्द्रता कमी जाल्ल्यान कोळशाचे कण हवेत उडटात। शरिरांत वचपी कोळशाचो धुल्ल भलायकेक मारक, झाडांचेर ताचे थर जातात। कोळशाचो धुल्ल उबून खंय पावता, घराच्या भायर भितरूय ताचे थर जातात। जेवण खाण कपड्यांचेर धुल्ल मागता। एनआयओन सल्लो दिला तो असो: हवेचे प्रदूषण दर्जो सेगीत तपासपी यंत्रणा बसवप, कोळशाचो धुल्ल पातळटा ताचे मॉनिटरिंग, कोळसो हाताळटा थंय 100% कॉन्क्रिटीकरण,
एमपीटी वास्कोतल्या कोळशाच्या प्रदूषणाचेर नितळसाणूच उपाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. तेलका कथीत बलात्काराच्या केशीन म्हापशा कोर्टान इन कॅमेरा ट्रायल सुरू जाल्या. ब्रेस्तारा पीडित चलयेचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलो. आरोपी तरुण तेजपालूय कोर्टान आशिल्लो. 2013 तेलकाचो चीफ एडिटर तेजपालान बरोबरचे चली पत्रकाराचेर बलात्कार केला म्हूण केस. उपरांत तेजपाल वर्सभर कस्टडीन उरलो. ट्रायल रद्द करची म्हूण ताचो आरोपूय हायकोर्टान भायर मारलो. सध्या तेजपाल जामिनाचेर आसा. तो म्हणटा व्हिडिओ फुटेजींतल्यान आरोप स्पश्ट जायना. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.